देव बरो दीस दिवं भुरग्यांनो. तर आमी परोपकाराचें फळ हो पाठ शिकतालीं. तर ह्या पाठांत सुरवातेक कितें जाता त्या बद्दल तुमकां थोडक्यांत हांव सांगतां. तर एक राजा आसता आनी ताचो एक मंत्री आसता. तो मंत्री एका पयसुल्ल्या गांवांत 2 दीस रावंक वता. पयल्या दिसा सकाळीं उठून तो पासयेक वता. सकाळचें वातावरण पळोवन तो खोशेन गुणगुणत वतालो इतल्यात ताचो पांय वाटेवयल्या फातराक आपटता. तो येवजिता की फातर काडून कुशीक उडोवचो. पूण अकस्मात ताच्या मनांत येता की कोण जाणा हो फातर कितले दीस असोच पडून आसतलो. पळोवया तरी कोणी काडटा जाल्यार. अशें चिंतून तो थंयच आडोसाक लिपून बसता. आतां आमी ह्या पाठांत फुडें कितें जाता तें पळोवया. कांय वेळान त्या वाटेन एक तरणाटो शेतकामती आपलें जोत घेवन वतालो. ताणें फातर पळयलो. तो कुशीच्यानच गेलो. मागीर एक गवळी दूद घेवन सायकलीन वतना त्या फातराक आपटून पडलो आनी ताची धोंपरां फुटलीं. सगळें दूदय ओतलें. तो कसो तरी उठलो आनी फातराक गाळी घालीत मोडकी सायकल घेवन गेलो. पूण ताणें फातर कडेक काडलो ना. उपरांत मोटरसायकलीन 2 पुलीस नेट्टान येताले. तेवूय फातराक आपटून पडले. सामके आळशी मरे ह्या गांवचे लोक. कितले दीस जाले हो फातर हांगा पडला पूण कोणच काडना. एकल्यान दुसऱ्याक म्हणलें. पूण फातराक मात हात लायलो ना. ते दोगूय मोटरसायकलीर बसून भुर्र करून गेले. सकाळ जाता जाता त्या वाटेवयल्यान जायतीं भुरगीं गेलीं. किर्तनकार गेलो. एक पाद्री गेलो. गोरवां घेवन राखणे गेले. माथ्यार जळवाचे भरे घेवन बायलो गेल्यो. नुस्तेकांनी फुलकांनी गेल्यो. कोर्नो वाजयत पदेर गेले. पूण कोणूच त्या फातराक आफडुलो ना. सगळे जाण कुशीच्यान आयले आनी गेले. फातर रस्त्या मदींच तसोच उरलो. तो मंत्री हें सगळें पळयतालो. ताका खंत जाली. म्हज्या ह्या राज्यांत परोपकारी मनीस कोणूच ना. दुसऱ्या खातीर वावुरपाक तयार ना हें चिंतून ताका वायट दिसलें. तो सामको निर्शेलो. निर्शेवप म्हणल्यार वायट दिसप.